भुरग्यांक रेनकोट आनी युनिफॉर्म दिता. युनिफॉर्म दिता पळय न्ही तो आमी शिवून दिताले पयलीं, आनी शिवून दितकीर एक म्हणल्यार तो युनिफॉर्म दिता म्हणल्यार टायम वतालो. त्या भायर सायजूय सारकी भुरग्यांक जायनाशिल्ली. सो त्या खातीर आमी लास्ट इयर पयल्या फावटी आमी ती इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर करून त्या भुरग्याच्या एकावंटाक पयशे घाले. युनिफॉर्माचे 600 रुपया पर चायल्ड आनी रेनकोटाचे 500 रुपया, अशें मेळून ते 1100 पर चायल्ड पयलेच्या आनी तिसरेच्या भुरग्यांक आमी दिता. पोरू 10,000 परस चड भुरग्यांक ताचो फायदो जालो आनी अंदू 9,900 सुमार भुरग्यांक फायदो जातलो. आतां मुद्दम आमी सर्कुलर काडून आमच्या सगळ्या एडीआयक अशें सांगलां की जाता तितले बेगीन पेरंट्साचे आतां ते सिम्प्लिफाय केल्ले आसा. पोरू कितें जातालें, पोरू ते आमकां एकावंट नंबर घेवचो पडटालो आनी एकावंट नंबर दिता आसतना खंय तरी चूक जाताली. सो आतां ते आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तातूंत ते केल्ले आसा. चीफ मिनिस्टरान ऑनलायन पोर्टल स्टार्ट केला फॉर स्कॉलरशीप. खुबशे जाणांक खबर नासता ही म्हायती. CM पोर्टला वयल्यान जर तुमकां तुमी गेले जाल्यार रजिस्टर केले जाल्यार तुमकां खंयच्यो खंयच्यो स्किमी आसा त्यो ऑटोमॅटिकली कळटा आनी तातूंत रोखड्यांच 15 दिसां भितर 8 दिसां भितर पासून त्या स्किमीचो बेनिफीट मेळपाची शक्यता आसता. सो जांकां खबर ना ताणें CM पोर्टलाचेर वचून, स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वचून म्हायती मेळोवची.